आयज आमी आसा थिवे ह्या गांवान. तुम्ही ऐकलं आसतलें थिवे ह्या गांवान एक लालाकी बस्ती म्हणून आसा. जाल्यार मुद्दाम आमी विजीट करपाक गेल्ले. ह्या लालाकी बस्तीन पार्ट नंबर 27 ह्या पार्टान हो लालाकी बस्ती येता. ह्या बस्तीन 2010 एक डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली. हांगा 35 घरां आसली. तेका हायकोर्टाची एक ऑर्डर आसली की इल्लिगल स्ट्रक्चर म्हणून. जाल्यार आता हे इल्लिगल स्ट्रक्चर आसतना पासून ह्या प्लेसीचेर आता मोर दॅन 100 घरां जाल्ली आसा आनी आयच्या दिसा पासून हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. पंचायत हेचेर कांयच लक्ष दिना, कित्याक पंचायतीचे फूल हांगा सेटिंग चल्ला. हांगा फूल पंचायत तांकां सपोर्ट करता. हांगाले जो पयलींचो MLA आतांचो जो MLA आसा निळकंठ हलर्णकर, तो जेन्ना MLA आसलो तेन्ना तेणे हांगा हे बस्ती चालू केल्ली. त्याच्या नंतर हांगा किरण कांदोळकर येयल्लो, तेणे हे बस्ती प्रमोट केली. तेंचे हांगाले जे लोक आसले इल्लिगल मायग्रंट आसले तांकां तेने बिझनेस दिलो करून आणि आता परतो निळकंठ येयला, तो तांकां प्रोटेक्ट करता. येदी व्हडली फायल आमच्या कडेन आसा. फूल डेमोलिशन ऑर्डर आसा. ही आख्खी फायल आसतना पासून खंयचोच MLA खंयचोच पॉलिटिशियन ना जाल्यार पंचायतींतलो खंयचोच पंच मेंबर हेचेर एक्शन घेयना. हांगा जेन्ना आमी वोटिंग रोल चेक केलो, हांगा पार्ट नंबर 27 जेन्ना वोटिंग रोल आमी चेक केलो जाल्यार हांगा 1127 वोट्स आसा आणि हेतून ऑलमोस्ट 300 ह्या हेतून 300 to 350 मायग्रंटांची वोट बँक हांगा जाल्ली आसा. हांगा एकाच हाऊस नंबराचेर 100 नांवां आसात. भितर हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव सगळे एकाच हाऊस नंबराचेर आसा. हे कशें जालां आमकां खबर ना. हांगा जर तुमी पळयत फर्स्टूच पेज हांगा 30 नांवां आसा आनी 30 नांवांक एक सुद्धा हाऊस नंबर ना. एका सुद्धा नांवांक फुडल्यान हाऊस नंबर ना. म्हटल्यार ह्या लेवलाचेर हांगा स्कॅम जाल्लो आसा आनी आमी BLO कडेन मिटिंगूय घेतला. BLOक ऑलरेडी आमी सांगला की आमी हेचेर कंप्लेंट फायल करतले आनी तेणी तेचो आपलो रिपोर्ट सामको बऱ्या रितीन ट्रुथफूल बऱ्या सेन्सान तेणी हांगा इन्स्पेक्शन करचे, व्हेरिफिकेशन करचे आनी जी इल्लिगल वोट बँक आहा ती कॅन्सल करची. हांव थियेच्या लोकांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ही लालाकी बस्ती जावपाक जेन्ना थियेकार हांगा आमचो अरुण बाब आसा तेच्या वांगडी आसले ते झगडटाले तेन्ना जर तुम्ही तांकां सपोर्ट दिल्लो जाल्यार हे जावचें नासलें. पूण आतां अजून टायम लागना. हे बस्ती आनी वाडोवपाक जायना. जे इल्लिगल आसा ते कॉन्स्टिट्युशनल वेन आमकां रायट आसा तेंचे डेमोलिशनान घालपाक आनी डेमोलिश करपाक. जेन्ना इल्लिगल कितें घडटा पळय तेच्या अगेन्स्ट आवाज काडपाक आमी फुडें सरपाक जाय. आनी थियेकारांक सगळ्यांक मागता की आमी जर एक उरले जाल्यार असले लालाकी बस्ती आनी जावपाची ना. हे सेम निळकंठ हलर्णकरान कोलवाळे तेणी बस्ती क्रिएट केल्ले आसा आनी त्या बस्तीची मिटींग 2017 इलेक्शनाक किरण कांदोळकर जो तेन्ना MLA आसलो तेणी कोलवाळच्या साळकर हॉलान तेणी त्या बस्तीतल्या लोकांक हाडून मिटींग घेतलेली आसा. म्हटल्यार ह्या दोगांयकूय ही वोट बँक जाय. तेका लागून हे कोणूच हेचेर काय काम करिना. आमी पंचायतीन कंप्लेंट्स घातले. ही जी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घेवन आमी परते कोर्टान वयतले, कलेक्टरा कडेन वयतले आनी जे हांगा इल्लिगल चल्ला ते आमी 100% स्टॉप करतले. पूण हेका लागून आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय, लोकांचो तेंको जाय. कित्याक आमचो गांव जर आमी राखीना जाल्यार कोण MLA ना जाल्यार कोण तरी आमदार ना जाल्यार हे पंचायत जे बसला पळय ते मात पासून राखपाचे ना. देव बरें करूं. डिमोलेशनाक घातलेले पळय ते केन्ना घातलेले? 2010 डेमोलिशनाक घातलेले. हेजी कितें एक्झॅक्ट डिटेल्स आहा पळय ते अरुण बाब तुमकां सांगतलो. 7 जुलय 2010 एका डेमोलिशन ऑर्डर काडली हायकोर्टान आनी फक्त सांगलें जेका खंय स्टेटस को ना ते डेमोलिश करचे म्हणून. त्या दिसा खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे नासली. मागीर हेंच्यांनी कितें करून हो आमचो MLA जो निलकंठ आहा तो तेजोच कलीग एक रेव्हेन्यू मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना, एक पार्टी कलीग. सो तेजे हेल्प घेवन ते सपोर्ट घेवन हेणें तांकां बेश्टी टेम्पररी ते स्टेटस को दिलो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी थंयच्यान ती सगळ्याक ते रिजेक्ट जायत गेली केस ती. आनी आयज कशें जाला, आयज ती मागीर अपिलाक गेले, वेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल, थंय भायर पडली. थंयच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक गेले, थंय भायर पडली. देन दे वेंट टू हायकोर्ट, थंय रिजेक्ट जाली. आयज खंयच्याच स्ट्रक्चराक स्टे म्हणटा ती ना, ते डेमोलिशच जावपा जाय. ते सो ते 36 स्ट्रक्चर थंयच उरले. तेच्या भायर आनीक 100 स्ट्रक्चर जाले. आनी आतां ही लँड जी आहा पळय इट इज परचेज अंडर 18K सेक्शन एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट. सो दीस लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड. लँड यूज प्लॅन आयज चेंज जाता फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट झोन जालो. आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना जेका हो डॉक्टर जो आहा पळय ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर, ते हेल्थ एक्टान तांकां NOC इश्यू करता वीच इज अगेन अ कंटेम ऑफ कोर्ट. बिकॉज तेका डेमोलिशन ऑर्डर आसतना तुमी ते दिवपाक शकना. BLO आहा तो वर्च्युअल नंबर घालता तेंच्या घरांक. इलिगल स्ट्रक्चराक नंबर कसो आसपाक शकता? सो तो वर्च्युअल नंबर घालून तो तेंचे वोट बँक तयार करता. सो फायनली वोट बँक पॉलिटिक्स आलो. दीस इज लायक अ कॅन्सर टू द विलेज. ओके, गांव सोंपतलो हितून. इतलें सांगून ते बरें. तुम्ही हेल्थ ऑफिसराचेर अगेन्स्ट कंप्लेंट फायल केला? हेल्थ ऑफिसर अगेन्स्ट आमी कंप्लेंट फायल करूं ना, बट वी वील डू इट इन नियर फ्युचर. बिकॉज
तेणे हांगा येवन पयलीं कशें आसता तेणी येवन सायट इन्स्पेक्शन करपाचें आसता ती तो करना. तेजो कोण तो ऑफिसर आहा पळय तेका तो कितें ते सेटींग करता आनी तेका तो एनओसी दिता तांकां. सो फायनली डिपार्टमेंट्स आर फोर्स टू गिव देम कनेक्शन. सो हेल्थ ऑफिसर जर स्ट्रीक रावत तो जर हांगा जर तांकां एनओसी दिना जाल्यार ते फुडें कन्स्ट्रक्शन जावंक शकना न्हू. सो सगळे कितें एवरीबडी हँड इन ग्लावज बेसिकली. पंचायतीक अपील केल्लें तुम्ही पंचायतीक अपील चालूच आसा. पंचायतीक आमी थकले. पंचायतीक पार्टी सुद्दां केल्ली आमी हायकोर्टाक. पंचायतीन सांगला पळय आनी स्ट्रक्चर येवचें ना म्हणून. कळ्ळें. आतां हो जो एमएलए आहा पळय तेचो तांकां फूल पाठिंबो आहा. तो तेन्नाय करतालो आनी आतांय करता. नाल्यार पळय तेन्ना जो एमएलए आसलो पळय तेन्ना तुमकां गुगल इमेज आमी दाखयता तेन्ना कितले स्ट्रक्चर आहले आनी आतां हो परत एमएलए तो कितले जाले ते पळय. तो जर आपल्या गांवान जर अशें पाड घालूं शकता दुसरो गांव कितें सांबाळटलो आनी आपूण येयला आनी म्हापशां रावला तो गांव सोडून आपणाचो. सो ते आमी थियेकार सोडून आनी खंय वचपाक शकना. आमकां गांव सांबाळपाकूच जाय.